तर तुम्ही पळोवंक शकता आयज 2022ची विधानसभा वेंचणूक. त्याच बरोबर हांगा गर्दी जमिल्ली आसा. त्या गर्देन आमकां दोन तरणाटे भुरगे सांपडिल्ले आसात. त्याच बरोबर आयज 14 फेब्रुवारी म्हणजे व्हॅलेंटायन डे. सो ह्या तरणाट्या भुरग्यांक हांव विचारपाक शकता की आयज जी कपल्स लोक आहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बीन तांकां तो कितें संदेश दिवपाक सोदता ते. एक्चुली आयच्या दिसाक म्हणटा ते वोट पयलीं आसपाक जाय. वोट इज फर्स्ट, डेट इज लास्ट. सो डेटीक केन्नाय वचोंक गावता, पूण वोट मारपाक केन्ना आमकां लायफान एकूच फावटी 5 वर्सान ऑपॉर्च्युनिटी गावता. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता घरांतल्यान सगळ्यांनी भायर सरचें आनी इलेक्शनाक वोट मारपाचो. तुका कितें सांगूंक कशें दिसता ह्या तरणाट्यांक किंवा एक रिलेशनान आसलेल्या भुरग्यांक. जे कोण आतां हांगासर येवपाक सोदता बेगीन येया आनी बेगीन वोट मारा. कितें तिंका म्हणजे हांगासर मागीर तेच्या मागीर कोविडाचे लोक येवपाचे आहा खंय, ताका लागून बेगीन कितले जाता तितले येया आनी बऱ्या भशेन वोट मारून चला. तर हे असले दोन गोंयचे सामके तरणाटे जांकां एक उमेद आसा. तालिगांवचे तरणाटे तांकां उमेद आसली की बेगीन येवन बिफोर डेटींग पयलीं वोटींग अशें तेंचें म्हणणें येवन तेंच्यांनी वोटिंगेक लायन लायली आनी ते आतां मतदान करपाक वयतले भितून. आयज खूब म्हत्वाचो दीस, बट व्हॅलेंटायन डे आसले कारणान खुबशे मतदार हांगासर वोटींग करपाक येवंक सोदिनात. पूण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की वोटींग रायट हो तेंचो रायट आसा आनी हो तेंच्यांनी पयलीं वोटींग करपाक जाय. व्हॅलेंटायन डे तेंच्यांनी मागीर सेलिब्रेट करपाक जाता. आख्खो दीस आसा तेंच्या खातीर. सो कम आवट अँड लेट्स वोट.